तुझो दैवीक पोत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसे बेगरूं येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ती सतां आनी कतोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणबाय आनी तुवें देवडापे केल्याय तूं म्हणटाय वापरून पडनाय ह्या आवडटा आनी मरो हांव खुशी उरतां आमेन. बरबोशेचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पातकांचे लक्षणे आनी आजीन उपरांत सासणेक सूख जोडतलो म्हण हांव बरो वचतां कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी खाकूळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरबोशान जिवंक आनी मरो हांव खुशी उरतां आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तुमरा चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या पासलो म्हज्या पयल्या सोया मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी उरतां आमेन. दुखेचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांचे हांव दूख धरतां आनी ती कांठळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फाव जाली पूण चड कर तुका भोव बऱ्या आनी चड वस्तुमरा चड मोग फाव जाल्ल्या देवाक हांवें मन केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण पातकाचे समय सुकयतलो म्हूण तिर्णेच्यो करतां आमेन. मोरी एक समर्पण म्हजी रणी म्हजे माये हांव म्हाका सुरस्र दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुवें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय दवरनासतना देखून हे मोगाळे माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त मेळ्ळ्या बरी. सुमेच्या बुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली समान मरे कृपेन मरलेसून तुजी संगता आस्त्रेम तर तूं सदैव आनी सदैव पाळ तुजे कुस्सो जेजू आपले सुमेची साकर समान मरे कृपेन मरलेसून तुजी संगता आस्त्रेम तर तूं सदैव आनी सदैव पाळ तुजे कुस्सो जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरे कृपेन मरलेसून तुजी संगता आस्त्रेम तर तूं सदैव आनी सदैव पाळ तुजे कुस्सो जेजू भगवंती देवाचे माय अमा बसून विनंती कर मागया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान म्हूण शापोन घेतले आमी जन जाल्या तुज्या क्रिस्तानी कुसोबी जिवन म्हणजे आनंदान आमी पावसे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणी वचून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरपात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रकण्या संच्या दयान म्हाका दिला तुजे ताबे म्हजी मोज जोडाय म्हाका सांबाळून चलय आमेन. सस्नसो विषय उदी तांकां येसुम्या आनंद सांचेर फुगुंदी समाधान विषय घेवन दी आमेन. देखन बसात तुमकां सगळ्यांकी एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या संदा भक्तांच्या फेस्ताच्या मिसाक तशेंच ह्या मिसार आमची नेणटी भुरगीं पयलो कुमगार स्विकार करतात. ह्या संदर्भार ह्या भुरग्यांक तांच्या वडिलांक सांगातास हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांकी हांव स्वागत म्हणटा आनी देवाचें आशिर्वाद मागता. आतां आमी प्रस्तावन आयकोवचें ताचे उपरांत प्रवेश घेत. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागून आमच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमीक मिसाक मोगाचो स्वागत पाठयता. आज आमी 13 भुरगीं पयले फावटी कुमगारांतल्या चिजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक आयती जाल्या. जायत्या तेंपातावन ह्या दिसाक आमी आतुरायेन राखून आसल्या. हो बागी दीस देवान आमकां फावो केल्ल्या ताका अर्घा दिता. आयच्या मिसा वेला आमी पयल्या कुमगाराची भुरगीं तुमचे खातीर मागता. आमचे खातीर तुमी मागात म्हणून विनंती करता. हे संभ्रम
संभ्रमिक बलिदान बेटोनच्या आमच्या विगर बापाक सैरया जांकांक आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबाक स्वागत पटोवन प्रवेश गीत गावच्याक तयार जावया. दया करून सर्वांनी उबी रावचें. पानसंको सळिसने 8. संभ्रमाचो त्रिएक देवाचो गावचो आमचेर ताणें वतलेल्या कुरपे देण्याचो उगास काडून उपकार बावडून तरगां देवचो. दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाचो गावचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, नोव्हेंबराचे 1 तारीख आख्या पवित्र सभेंत सर्व संता भक्ताची परब आमी आचरण करता. वर्सा मदें एका दिसा म्हणल्या भशेन एक ना एक सांत वा सांतीण आसा आनी तांकां आमी मान करता त्या दिसा. पूण कितलीशीं जैतेवंत आमची भावां भयणी ह्या संवसारांत देवाक मेसवनच्या बरी जियेल्लीं आज तीं सर्गारा जातात. अशें सांतेपणाचो कुरो तांकां मेळोंक ना तरी सर्गाराधानाच्या सर आमच्या जैतेवंत भावां भयणीक आज आमी ह्या दाबाजीक बलिदाना मरेपास मान करता आनी तांची ती शेकाय मागता आसतना तांणी आमकां दिवचें तें प्रेरण आमच्या जिणेंत दिवचो आदर्श घेवंक आमी फुडें सरता. आनी असो जाल्यार वर्ता दिसा आमच्या फिरगजेंतलीं ही 13 भुरगीं आज पयले पोटी जेजूक तांच्या काळजान खाण घेतात. हो एक भोव बरतो दीस पयल्या कुमगाराचो. अत्रेगान आनी आतुरायन आसलीं भुरगीं आज तो दीस आयिल्लो पळोवन संतोश पावतात आनी तांणी तांच्या काळजांत जेजूक स्विकार करच्याक तीं आयती जाल्यान. देखून ह्या वर्त्या संभ्रमा खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान नितळ काळजान तें बेटोवच्याक देवाची कृपा मागून आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगेवून सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आयच्या मिसाचो इरादो सर संता भक्ताच्या मानाक मेस्तेला मेरी सळ्ळाना कांपा नित्या दर सायबिणेचो वाडो ह्या इराद्या सोबें ह्या भुरग्यांच्या इराद्यां खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रमू आनी ह्या जैता पासून तुका वाकोण आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतेवोन भावा भयणीक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विश्वासान करता. सर्गीन तांचे सांगाता आमी तुका वाकोणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शुभाम कुरपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ. आयचे दिसा पयिल्ले पोटी जेजूक आपल्या काळजांत स्विकार करच्या
ह्या 13 भुरग्यांक तुज्या विस्नार देण्यानी भर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उक्तापान पुस्तकांतले वाचप. तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवान देवाची मोल हाती घेवन उदेन तिंतलो तो उठून येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सौग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारून म्हणलें, नाका, आमच्या देवसेवकांच्या कपालांचेर आमी मोल घालीसर भुमीक जावं, दर्याक जावं, वा रूख झाडांक जावं कितेंच बाराक करिनाकात. आनी मोल घाल्ल्यांचो सांको 140 आनी 4000 म्हूण मेसलेले म्हाका आयकलें. इस्रायेलाच्या सोमेस्त कुळया मदले ते. हें जातस कोणाच्या आनी मेजूंक साथ दिना तितलो व्हडयेक लोकांसमो हांवें देखलो. तातूंत सर्व देशा भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी कासरा ताळे घेवन सिंहासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारद म्हणटालो, तारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, तारान शेळये तावन. सिंहासना भोंवती मालगाड्या आनी 4 जिव्या भोंवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सर पडले आनी देवा आराधन करन म्हणाले, वयते आशीर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान मुजे लागीं विचारले, धवे दगले घालून आसा ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना. धन्या, तूं जाल्यार जणाय. तो व्हड ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उचोन आयलेले म्हळ्यार हेसते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कसली मुनशा तुझे दर्शन घडोवन काशेलार सर्वेस मोरा. असली मनशां
मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस पौरा सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळात ताच्या पवित्र ताळार पांय दवरून कोण तो योग्य जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्कर नासो खंयच्याय मुर्तीर आपले काळीज उबारिना तसल्यांक फावो असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस पौरा तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो ताच्या तारकां देवाची कृपा तो जोडटलो असली मनशांक ताचे दर्शन पळोवंक आशेतात तुजे मुखामोल पळोवंक अत्यंतात ती हिंच दाखोवपाच्या देवा असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस पौरा असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस पौरा सांजुआंवच्या पयल्या पत्रांतले वाचप प्रितीच्यानो पळया कितलो मोग बापान आमचेर ओतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला निजाकी आमी देवाची भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातल्यां तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्यान आमी ताचे सारकी जातल्या म्हूण जाणा ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता देवाचे उतर हे देवाचे वडकार Alleluia 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 येया मुझे सशी तुम्ही कष्टातेल्यानो आणि वजन भावयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा सर्वेस Alleluia 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो माते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लोकांचो जोमो पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सशीन आयले तो वळतांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा तीं कितलीं बागी सर्गींचें राज्य तांचें रुदान करतात तीं कितलीं बागी देव तांकां बुजयतलो सादीं बोळीं कितलीं बागी
पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदनी भोगतात ती कितली बागी, सर्गींचें राज्य तांचें. मुझे पासो तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी भोगूंक आनी सर तराची घटपां कन्न तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळटा जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदीं आसलेल्या प्रावाद्यांकी तांणी तशेंच दगदिल्यांत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचनो. विशेश तरान आज पयले फावटी जेजूक तांच्या काळजांनी घेवच्या ह्या ल्हानशा भुरग्यांक हांव शबासकी पाठयतां. कित्याक जायती तयाराय तांणी केल्या, मागणी तांणी शिकल्यांत. एक दिसा दोतोनीक ती आयल्यांत घरांत, तशेंच पिरगचेंत ह्या कॅटेकिझम क्लासींत तांणी कॅटेकिझम शिकल्यांत. आनी आज ती तयार आसात जेजूक तांच्या काळजांनी घेवंक. आनी हो दीस भोव अपुर्बायसो दीस जावन आसा, ह्या जोगतो दीस जावन आसा. कित्याक आज समेस्त संता भक्तांचें फेस्त आमी आचरण करता. भुरग्यांक एक ल्हानशें सवाल, दोतोनीचें सवाल न्ही, मागणी न्ही, एक ल्हानशें, ओके, जनरल नॉलेज. ह्या दिसांनी तुमी वर्ल्ड कप क्रिकेट पळोवन आसात म्हणून, पळयतात गी? ना, पळयना, ती ल्हानशीं भुरगीं, मस्त ल्हान जालीं. तर व्हडांक तुमी वर्ल्ड कप क्रिकेट पळयतात गी? पळयतात न्ही? वय, सदांच जाणां क्रिकेटान मस्त इंट्रस्ट, क्रिकेट पळयतात तुमी. आनी ह्या वर्ल्ड कपांत इंडिया खंयच्या स्थानार आसा? त्या पॉयंट्स टेबलार पयल्या स्थानार आसा न्ही. 12 पॉयंट मेळ्ळ्यात इंडियाक. आनी सगळ्या मॅचांत इंडिया विन जालां. हांव इंडिया विशयांत उलोवचें न्ही, ह्या मॅचांत जायत्यो सेंच्युरी मारल्यात, मस्त सेंच्युरी सगळ्या टिमाच्यांनी मारल्यात. हांवें कितें म्हणचें गी म्हळ्यार न्यूझिलंडांत एक इंडियन ओरिजीन एक प्लेयर आसा, बेंगळुरचो, ओरिजिनली बेंगळुरचो. आतां न्यूझिलंडा टिमा खातीर तो खेळटा, क्रिकेट खेळटा. आनी ताचें विशेश कितें गी म्हळ्यार ताणें 2 सेंच्युरी मारल्यात. आनी ताणें पयले सेंच्युरी मारता आसतना ताचें नांव सगळ्यांनी गाजोवंक सुरू जालें. कित्याक ही मॅच इंडियान चलते आसा, ताचें ओरिजीन तो खंय तावन आयला म्हूण सोदून काडून तो बेंगळुरचो या इंडियाचो म्हूण कळ्ळ्या उपरांत ताका कित्याक अशें नांव आयलें. ताचें नांव रचिन रविंद्रा. हें रचिन रविंद्रा म्हूण नांव कशें आयलें म्हूण सोदना करतना ताच्या बापायन ह्या ताणें माहिती दिल्ली आसा. तो म्हणलो, म्हज्या बापयक राहुल द्राविड आनी सचिन म्हळ्यार मस्त मोग. ह्या तांची क्रिकेट पळोवन तो वाडुल्लो आनी ते ताच्या जिविताचे आदर्श व्यक्ती जाल्ले. आनी देखूनच म्हजो पुती राहुल द्राविड आनी सचिना बरी बरो एक क्रिकेट प्लेयर जाय म्हणल्या खातीर ताणें ताच्या पुताक रचिन म्हूण नांव दवरलें. आनी इतलें विशेश की राहुल द्राविडाचें रा कान्न आनी सचिनाचें चिन्न कान्न रचिन म्हूण ताका दिलें. आनी विशेश कितें गी म्हळ्यार नांव दवरल्या उपरांत तो तांची क्रिकेट शिकलो. या तांची क्रिकेट पळोवन, तांची बॅटींग पळोवन तो शिकलो जाय देखून ताणें 2 सेंच्युरी मारली. मोगाचेनो हें कित्याक हांवें सांगलें म्हळ्यार रचिनाच्या बापयक हे 2 व्यक्ती आदर्श जावन आसले. आनी तशेंच ह्या रचिन रविंद्राकी
हे राहुल द्राविड आणि सचिन आदर्श व्यक्ती जावन आसले आणि तांच्या जिणे मुखांत या तांची क्रिकेट पळोवन ताणें एक क्रिकेटर जायजे म्हणून सर प्रयत्न केले आणि त्या कामांत तो सफळ जालो. भुरग्यांनो आनी वडांनो, आमच्या जिवितांत आमी आदर्श व्यक्ती कान घेता. जावंक पुरो एक खेळगडी या क्रिकेटर, जावंक पुरो एक डॅन्सर, जावंक पुरो एक फिल्म एक्टर, या खंयच्याय एका क्षेत्रांत एक फामाद जाल्लो व्यक्ती तो जावंक पुरो, तांकां आमी आदर्श करून घेता. या तांच्या जिवीत तांचे गूण आमच्या जिवितांत आमी मेळोवन एक उत्तम एक तांचे बरींच व्यक्ती जावंक आमी प्रयत्न करता. हें जावंक पुरो आमच्या सामाजीक संवसारी ह्या लौकीक जिवितांत. पण हाचे की वर्ते आमकां क्रिस्तवांक सांत भक्त आसात. आमच्या आत्मीक जिविताक ह्या व्यक्तीक आमी आदर्श करून घेता. हे व्यक्ती वरवीं आमी शिकता आनी आमी सांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करता. देखूनच आमची आवय बापूय आमकां सांताचें नांव दितात, कित्याक आमचे भुरगे सांता बरी, आमची भुरगीं सांता बरी जियेज ह्या सांताच्या वाटेन चलोवन ती एक सांत जायजे म्हणून. आल्तार भुरग्यांचो गदनार जुवांव बक्समन म्हणटा, हांव ल्हान प्रायेरच सांत जावंक प्रयत्न करता. ल्हान भुरगो आसतनाच हांव सांत जावंक ह्या सांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करता आनी तवळ मात्र म्हाका तें सांतीपणाच्या वाटेर चलोवंक मुखार खंडी जावन साध्य जातलें. संतांची नांवां भुरग्यांक आसात गी, खंडी जावन आसोंक पुरो. ह्या दोन नांवांत एक सांताचें नांव आसता. भुरग्यांनो, तुमकां सांत जावंक साध्य आसा गी, या भगेवंत जावंक साध्य आसा गी, वडांक साध्य आसा गी भगेवंत जावंक, सांत जावंक. पवित्र स्नान घेतलेल्या आमकां अरियेकल्यांक तें साध्य आसा आनी आमी हें साध्य करून घेजय. खंडी जावन हें साध्य आसा. केदळा आमी देवाच्या आजारपणांत जियोंक प्रयत्न करता. जेजून जियेल्ली जिवीत आमचें कन्न त्या सांतां बरी, सांता भक्तां बरी जेजूचीच जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करता. जेजून जियेल्ली मौल्या आमच्या जिवितांत आमी जियोवन चलता, त्या वाटेन चलता. खंडी जावन हें सांतीपणाचें जिवीत साध्य आसा. हे सांत भक्त कोण? सांत भक्त सर्गार्तावन ह्या संवसाराक आयिल्ले व्यक्ती न्हय. ह्या विशिश्ट तरान ह्या संवसारांत जल्म घेतिल्ले व्यक्ती न्हय. ते आमचे बरींच संवसारी मनीस जावन आसले. आमचे बरींच रक्तमासाचे मनीस ते जावन आसले. सादे व्यक्ती ते जावन आसले. पूण आज ते पवित्र सभेंत महान सांत जायजे तर हाका कारण कितें? दाखल्याक तुमी पळया, सबार संतांची जिणी सांत आगोस्तीन. सांत आगोस्तिनाची जिवीत तुमी पळयलें तर तो संवसारी जिविताक इतलो लाभ जाल्लो की संवसारी कुशालयाच्या फाटल्यान तो धांवलो, संवसारी ज्ञानाच्या फाटल्यान तो धांवलो, पूण ताका खंयसरी समाधान, संतोष, तृप्ती मेळ्ळी ना. आनी अखेरेक देवाचो ताळो तो आयकता आनी आपणाचें जिवीत तो बदलावन करता. सोम्याच्या वाटेन, ह्या देवाच्या उतराच्या वाटेन तो चलोवन आज पवित्र सभेचो एक महान सांत जाला. मात्र न्हय, एक पवित्र सभेचो दोतोर तो जाला. सांत फ्रांसीस आसीसचें जिवीत तुमी पळया. सांत फ्रांसीस आसीस एक ग्रेस्त कुटुंबांतलो. सक्कड ताका आसलें, सर तराची ग्रेस्तकाय ताका आसली, पूण तांतून ताका तृप्ती मेळ्ळी ना. ताकाय सोम्याचो ताळो आयकलो. ताचें जिवीत ताणें बदलावन केलें. दुर्बळकायेची जिवीत ताणें वेंगली आनी क्रिस्ता सारको तो जालो. आनी ताका म्हणटात क्रिस्ताचो आरसो, मिरर ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताचें प्रतिरूप म्हळ्यार क्रिस्ता सारकोच तो जालो. एक सादारण ग्रेस्त कुटुंबांतलो व्यक्ती ताणें चिंतूंक नासलें. आनी तशेंच इनास असो सान लॉयला पळया तुमी. तो एक सोजेर जावंक बाय सरलो.
झुजाक तो गेल्लो पूण थंयसर ताका समाधान तृप्ती मेळ्ळी ना. संवसाराचें वडपण ताका तांतू समाधान मेळूंक ना. देखून देवाच्या उतराक ताणें खलतीमान घाली आनी सर ताणें संवसाराची गौरव पदवी स्थानमान सांडलें आनी जेजूचो पाटलाव केलो आनी आज तो एक महान संत जाला. आनी जायत्या संतांच्या जिवितांत आमी पळयलें तर मोगाचें न्हू असलीच जिणी संता भक्तांची जावन आसा. ते कांय सर्गार्तावन आयिल्ले न्ही, कुटुंबान ते जियेल्ले, कुटुंबाची जिवीत ते जियेल्ले, दुर्बळकायेन ते जियेल्ले, निती खातीर तांणी कश्ट सोंसले. सान फ्रांसीस आसिसीक कुटुंबाचे समस्या आसले, ताच्या बापायन ताका भायर गेलें आनी तो म्हणलो म्हजो बाप हो न्हय, म्हजो बाप सर्गीचो. सियानाची कात्रिनाक पवित्र सभेच्या सांद्या थंय समस्या आसले. सान थॉमस मोर इंग्लंडाच्या राया विरोध झुजलो. तितले मात्र न्हय, सबार संतांचें जिवीत तुमी पळयलें तर असलीच खाणी आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जुवांव कुर्साचो सान जुवांवचें जिवीत पळयल्यार तर ताच्या सांगात्यांनीच ताका मारलें. आनी असले व्यक्ती आज सांज जावंक पावल्या तर खंडीत जावन म्हाका आनी तुमकां सांत ह्या भगेवंत जावंक साध्य आसा. तर आमी भगेवंत जाय जंय तर कितें करी जंय. सुलाबायची वाट आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकली. जेजू आमकां एक वाट दिता आनी ही वाट जावन आसा 8 बागी. ही 8 बागी आमी जियेलें तर बरें करून आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांत जियेल्या तर खंडीत जावन आमी सांतीपणाच्या वाटेर चलोवंक साध्य जातलें. सिनाई पर्वतार कशें देवान इस्रायल परशेक मोशे मुखांतर ते 10 उपादेश दिले आनी तांकां नितीवंतपणांत ह्या भगेवंतपणी जियोंक उलो दिलो, आपोवणें दिलें, तशेंच आमकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्तान त्याच दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 8 बागी दिल्यात. आनी हे 8 बागी आमच्या जिवितांत आमी जियेल्या तर खंडीत जावन आमकां सांतीपणाच्या जिवितांत जियोंक साध्य जातलें. पूण हे आमी वाचले तर तुमी ह्या आयच्या शुभ वार्तेंत आयकलें, पूण तितले ते सुलाभ नात. संवसारी दृश्टेंत ते पळयले तर खंडीत जावन हे आमी मानूंक साध्यच ना. संवसार हे 8 बागी खंडीत जावन अर्थ करूंक शकना. कित्याक जेजूची शिकोवन मनशाच्या ह्या संवसाराच्या चिंतपा प्रकार न्हय. संवसारी चिंता पळय ह्या संवसारी शिकोवन म्हणटा दुडू ह्या आस्तबदीक आसले कितले बागी, अंबानी अदानी कितले बागी, कितलो जायतलो दुडू तांचेर आसा, कश्ट तांकां नात. पदवी राज पदवी आसले कितले बागी, संवसारांत स्थानमान आसले कितले बागी, सकट तांकां मेळटलें. पूण जेजू तशें म्हणना. निती खातीर न्याय खातीर कश्ट दगदनी भोगतात ते कितले बागी, भावार्था खातीर म्हाका साक्ष जावन जियेतात ते कितले बागी, अकमान नालिसाय भोगतात ते कितले बागी, दुर्बळकायेन ते जियेतात कितले बागी. देखूनच इसाया प्रवादी मगचे न्हू अध्याय 55 वर्स 8 आनी 9 सांगता, देवाचे उतार सांगता, तुमचे चिंताप म्हज्या चिंतपा प्रकार न्हय, तुमची शिकोवन म्हज्या शिकोवणे प्रकार न्हय. कितें मनीस शिराप म्हूण चिंता तें देवाक बेसांव जावन आसा आनी कितें देवाचें बेसांव आसा तें मनीस शिराप म्हणून चिंता. देखूनच आमी सांतीपणाच्या वाटेक चला तर ह्या संत भक्तांच्या वाटेन, ह्या संत भक्तांनी जियेल्ल्या वाटेन चल्ल्या तर खंडीत जावन आमी भगेवंत ह्या संत भक्त जातेल्या. आनी ताका 3 वाटो आसात मगचे न्हू. पयली वाट जावन आसा आमी आमच्या मागण्याच्या जिवितांत थीर रावंक जाय. आमी आमच्या कुटुंबांनी सदांच मागणी करता, केदाळा आमी सांगता मागता, आमी सांगता रावता.
केदाळ आमी देवाचे उतर वाचून ते नियाळ करून ध्यान करून आमच्या जिवितांत जियोंक प्रयत्न करता खंडीत जावन हे संतीपणाची वाट आमकां सुलाभ जातली. मागण्यांत केवल देवा थंय आनी आमचे थंय संबंध घट जाता मात्र न्हय, बगार आमचे थंय आनी म्हजे थंय आनी म्हज्या पेल्या थंय संबंध घट जाता. वैयक्तीक तरान हांव आनी म्हजो देवाचो आनी म्हजो संबंध घट करता आनी म्हजी जिणी म्हजी मागण्याची जिणी खंडीत जावन हेरांक एक प्रेरणाची जिणी जातली. आनी दुसरें जावन आसा आमचेर आयिल्ल्या कश्टांक आमी वेंग मारूंक आसा. मातेवाचो अध्याय 16 वर्स 24 सांगता 16:24 जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता आपणाचो सुकुरीस ताच्या खांद्यार घेवूं दी आनी म्हजो पाटलाव करूं दी. आमचे सर कुरीस कश्ट घेवन आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आसा आनी त्या कश्टांत देवाचो सांगात आमी सोदून बळवंत एक मेट काडलें तर खंडीत जावन देव आमचे संगाता चलता आनी आमकां खंडीत जावन थंयसर तृप्ती समाधान मेळटा. मदर तेरेजाक एकल्यान सवान केलें खंय, तूं सकाळीं जावन सांज पर्यंत ह्या कोडकारांची अनाथांची ह्या निर्गतिकांची सेवा करनासाय तुका पुरो जायना गी. आनी देखून ती म्हणाली खंडीत जावन म्हाका पुरो जायना, कित्याक सकाळींच्या मिसा वेळार हांव जेजूक त्या कुमगाराच्या रुपार घेता, जेजूची कूड आनी रगत हांव सेवतां, देखून तो म्हाका बळ आनी घटाय दिता आनी सगळ्या म्हज्या दिसाचें काम म्हाका मस्त सुलाभ जाता. देखूनच तिसरी वाट जावन आसा, तिसरी संगत जावन आसा भुरग्यांनो मिसाचें बलिदान. आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आसा आनी आज तुमी पयले पटी जेजूक तुमच्या काळजांनी घेतात भुरग्यांनो. कशें सांत भक्त येवकरिस्ताच्या बलिदानांत हांव पळोवन सोनांत तांणी येवकरिस्ताचें बलिदान ह्या मिसाचें बलिदान जावन आसलें तांचें श्रेश्ठ मागणें. तो कुमगार क्रिस्ताची कूड आनी रगत तांचें जावन आसलें एक मोगाचें खान आनी देखूनच तुमी आज त्या क्रिस्ताक पयले पटी घेता आसतना तो क्रिस्त तुमचे भितर आसून तुमकां बळवंत करतलो आनी त्या क्रिस्ताच्या मेटांत चलोवंक तुमकां वाट दाखयतलो, ताच्याच मेटांत चलोवंक तुमकां वाट दाखयतलो. मिसाच्या बलिदानांत भुरग्यांनो 3 रितींनी जेजू प्रत्यक्ष जाता. समा आयक जाय, 3 रितीन जेजू तुमकां प्रत्यक्ष जाता. पयल्या स्वातेर देवाच्या उतरां मरिपात आनी दुसऱ्या स्वातेर कॉन्सक्रेशन केल्ल्या त्या उंड्या आनी वायना रुपार जेजूची कूड आनी रगत जावन ती बदलावन जाता. ह्या जाका मुखांतर देव थंयसर जेजू थंयसर प्रत्यक्ष जाता, आजाद जाता आनी देव परचे मुखांतर जेजू थंयसर आजार जाता. देखून भुरग्यांनो एक सांगणी आसा, कोण बरें हेल्दी जेवण जेवता तो हेल्दी जावन वाडटा. आमी कितें जेवता आमी तशें जाता. तुमी क्रिस्ताक घेतात देखून तुमी क्रिस्त सारके जावंक प्रयत्न करी जाय. कशें सांत भक्तांनी तांची जिणी जेजूच्या जिणये बरी ते जियोंक ते प्रयत्न केले, क्रिस्ता सारके ते जाले, क्रिस्ताचें रूप ते जाले. तशेंच तुमी क्रिस्ता सारकें उलोवंक आसा, जेजू सारकें उलोवंक आसा, जेजू सारकें हेरांक वडांक तुमच्या आवय बापायक खाल जावन जियोंक आसा. क्रिस्ता सारकें या जेजू सारकें तुमी हेरांकच्या गरजांक पावोंक आसा. आनी केदाळा क्रिस्ताची ह्या उतरां मरिपात, ह्या क्रिस्ताच्या उतरां प्रकार तुमी जियोंक प्रयत्न करतात, तुमचें जिवीत क्रिस्ता सारकें जातलें. ह्या सांतीपणाच्या वाटेर तुमकां चलोवंक सुलाभ जातलें. पयलें एक एडवर्टायजमेंट आसलें, कॉम्प्लॅनाचें एडवर्टायज, आतां आसा की गुर्तना म्हाका. आनी त्या एडवर्टायजमेंटांत एक स्लोगन आसलें, आय एम अ कॉम्प्लन बॉय. तुमी आयकलां गे?
आय एम अ कॉम्प्लन बॉय, आय एम अ कॉम्प्लन गर्ल. आनी आज तुमी जेजूक घेतात तुमच्या काळजांत, तुमी कितें म्हणा जाय? कितें म्हणा जाय? भुरग्यांनी सांगा जाय. आय एम अ जीजस बॉय, आय एम अ जीजस गर्ल. तर तुमी जीजस बॉय जावंक, जीजस गर्ल जावंक, तोच जेजू तुमच्या काळजांत येवचो जेजू तुमकां संतेपणाच्या वाटेन चलोवन दी आनी सदांच तुमी जीजस बॉय आनी जीजस गर्ल जावंक तुमकां तो प्रेरण, बळ आनी घटाय दिवन दी. आमेन. उबी रावया. आमी सखडी जायते वन जाल्ल्या संता भक्तांचो हें आसा, भक्तांचो एकतार म्हूण आमी सांगता. तेमकां त्या व्हडलें भाग आमचें त्या सोम्यात एक जावन आसचें. देखून जाल्या आमच्या वर्त्या जिणयेचो आमी उडास करया आनी सतमंता म्हणून आमच्या बाबार्थाची उसरणी आमी करया. एकाच देवा सतमंता सर्पद्वेदार बापतो सर्गा आनी पितोमेचो दिसत्या आनी नान दिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोचो पुतो दर काळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजालो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडवणे पसत सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पांच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसीब करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताच्या राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातर तो बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार महिमा फावो प्रभात्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभे सत म्हणटा पदकांच्या बोगसण्या खातीर हे पवित्रान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. बाबा भयणीनो, आमकां आसा आमकां आयकोनसो आमचो सर्गींचो बाप आमच्या गरजांक तो पावता आमचें जिवीत तो चलयता. ह्या आमच्या बापा लागीं आतां आमची मागणी आमी उबारया. बाबार्थाची प्रार्थना शिकोवच्या भुरग्यांनी मुखार येवचें. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचे वडील पाप साहेब बिस्प याजक आनी धार्मिका खातीर मागता तांच्या जबाबदारेन गरज आसती पवित्र आत्म्याची मजत दिवन तांकां राखणवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर मागता अरियेकल्यान तांच्या मायेमोगाच्या आनी दयालयाच्या जिणेन एकामेकाच्या गरजा पावूंक
कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी तांचे थंय आशिल्ली देणी समाजांतल्या दुबळ्या धाकट्यांच्या बरेपणा खातीर वापरू तांकां तुज्या कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इस्रायल आणि पॅलेस्तीन सांगाताच रशिया आणि युक्रेन आणि हेर जाग्यांनी शांती येवन झूज रावून एकामेका बोगसोन जिवंक कृपा पटे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुजो आशीर्वाद आमच्या वडिलांचेर आनी शिक्षकांचेर मागता. आमच्या बरेपणा खातीर तांणी करचो त्याग आनी सॅक्रिफीस तुज्या बेसावांनी बरलोलो जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी आमचेच पासत आज पयले पटी कुंभघरांतल्या जेजूक काण घेवच्या आमी जेजूची मोगाची भुरगीं जावन ताच्या इश्टगतेन तूं वाडोवंक गरज आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडयेभर आमचे दोळे धांपून आमच्या हेर गरजां खातीर मौनपणी आमच्या सगळ्यांच्या बापा लागीं मागया. सर्गेंच्या मोगाळू बापा, जैते वंजल्ल्या सर भावां भयणी सांता भक्तांक मान करच्या ह्या वखता आनी असल्या सांतेपणाच्या वाटयेन चलच्याक ह्या 13 भुरग्यांनी पयले पोटी कुंभघरांतल्या जेजू काणगेच्या संदर्भार आमकांय तिस सांतेपणाची जिणी जाय. आमकांय क्रिस्ता बरी चलोवन आमचें जिवीत फळां बरीत करूंक जाय. ह्या दिशेन तुजे समोर आमी दवरलीं ही सकट आमची मागणी तूं स्विकार कर आनी आमच्या हर एकल्याच्या गरजांक तूं पाव. विशेश करून ह्या 13 नेणट्या भुरग्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजो मोगाचो आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेपात. दयकान ऐकात. आतां आमी काणयेको एकठांय करता. मुखार हांगासर भुरग्यांनी काणी घालच्याक येवचें. भुरग्यांनी तांची काणी तांदूळ घालची नाका, ताची काणी पाटी दियात. भुरगीं मुखार येवन घालतात. काणी एकठांय करतल्यांनी पाटी वेचें. तांतू न्ही बाबा. Look
भुरग्यानो भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्प दुबेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमीक आमच्या आनी एका पवित्रच्या देवाक सरस्वर म्हणून घेवन भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मोरणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैते वोन केलें आनी अमर जिविताक पावयलें ह्या वेळार ती आमच्या भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सत म्हणटा आनी तांचे पासो तुका दिन वाचून वो यजन तुका समर्पिता तांच्या विनोणेक ह्या यजन्या वरवीं आमचें जिवीत फळां बरी जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं जय सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ते सर्वेस्पराय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्प द्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या आवयचो सर्गींच्या जेरुजाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दबाजो थंय महिमेक पावलेल्या आमच्या भावा भयणीचो ससनाक गस्ता वाकणेचो ताळो पळेवन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवी सभेचो आमी तुजी असक्त वाडसूर भुरगीं बावटाच्या उजवाडान चलोवन वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावोंक शेकी फुडें सरतांव दावा दावी देखून सोमेस तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतां तावनचो निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उद्यंतीतावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटोणी करच्याक एक काश्या परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आडल्यान ती देणी तुज्या पुता आमच्या तुज्या पुता पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन होय आमी परगटता. तुझ्या येण्यार सोम्या जेजू आमी अत्रेका. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवकार मरयेच्या ती सपोती भाग्यवंत जुजे, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेल्ली. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाच्या, पेटर पावल आमच्या गोळी बापाच्या, पयस समेत गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पज्य संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. आमच्या तुजे हुजेराचो एकठांय केल्ल्यात ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत सेपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरिल्ल्या समेस्तांक मय पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू
तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आनी सगळ्यांचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप घातलेले
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली दायकन आयकात भुरग्यांक तांच्या वडिलां सोवें आमी कुमगार वाणटाव देखून भुरग्यांच्यो वाती पेटयात दुसरें हांगासराचे सैरे याचक तेगान भुरग्यांक ते कुमगार वाणटले तशें जाल्यार तेगा भुरग्यांनी दया करून पाटी रावचें आनी उपरांत तांचे येतान कुमगार घेवचो लोकांक आमी 2-4 कडेन कुमगार वाणटले हांव 2 जाण थंयसर मोदेगांत एकल्याक हांगा आनी एकल्याक ह्या कुशीन अशें 4 कडेन कुमगार वाणटले हांव आनी आमी सोगी याजक हांगासराच्या भुरग्यांक आनी तांच्या वडिलांक कुमगार वाणटले हांव कुमगारा पयलें मागणें कोणा शिकोवंक कुमगारा पयलें मागणें मोगाला जिसू तूं आमच्या काळजांनी येवची भोव पवित्र घडी लागीं पावली तुका आमच्या काळजान घेवच्या आमी व्हड अत्रेगान तयारी करून आशिल्ल्या आयच्या दिसा पयले फावटी तुका आमच्या काळजान स्विकार करच्याक आमी आयती जाल्या आमच्या नितळ काळजांनी आमी तुका मोगान स्वागत करता जिजू ये तूं आमच्या काळजांत जिजू राव तूं आमच्या काळजांत जिजू तूं आमचे संगी आसतना दुसरें कितेंच आमकां नाका स्वागत जिजू तुका आमच्या काळजांत भुरग्यांच्या वडिलांच्या फाटल्यान कोण बसून आसात तांणी कुशीन वचून कुमगार काण घेवचो फाटीं आसल्यांक थंयसरच कुमगार सदांच्या परी वाणटा
मोगला जिजू पोवित कुंगळा रुपार तू आमच्या काल जाणत्यो आम्ही दादोशी जाल्या सर्गा संसार असो राय जावन आसच्या तुका आमच्या सद्या काळजान कान घेवचे बाग तुवें आमकां फोव केल्ल्या आमी तुका अर्गां दिता जिजू तूं आमकां सदांच जाय तुजे शिवाय जियोंक आमकां साध्य ना हर एक पावटी तुज्या कुडी रक्ताचे बलिदान भेटोवन तुका आमच्या काळजान कान घेवची कृपा आमकां दी जिजू ह्या बहुवर्त्य दिसा तुजे मोगाल बेसांव आमच्या दाडा मामाचेर भावां भयणीचेर पदर मदरणीचेर कुटुंबांच्या सांद्यांचेर फिरगज विगारांचेर धर्म भयणींचेर शिक्षकांचेर आनी आमच्या फिरगजीचेर मागता तांकां सर्वांक तुजे मोगाल जतनिकाल सांबाळून व्हर आयच्या दिसा आमच्या घरांनी जावच्या कार्याचेर तुजे आशीर्वाद घाल सगळे कार्य बऱ्या रितीन जावचे परी तुजो आदार आमकां दी अर्गां तुका जिजू होगलाक तुका जिजू महिमा तुका जिजू आराधन तुका जिजू स्तुती तुका जिजू मान तुका जिजू आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजीच अजाप पदवी आनी अगणित पवित्राय संतोष भरीत काळजान आमी वंदिता. सर्गार आमकां आशेवन रावतेल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाडसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगांत दिसान दीस अदीक वाडून दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या महिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सकडी बसात. प्रथम जावन तुमकां नेणट्या भुरग्यांक आज पयले फावटी जेजूक तुमच्या काळजान तुमी खाण गेला. केदो व्हडलो दीस तुमचो आज. जेजू तुमचो इश्ट तुमच्या काळजांत आसा, तुमच्या सोव्यां आसा. देखून तुमकां तुमच्या पयल्या कुमगाराचे सुभाशे पटयता, परबे पटयता. सांगातास तुमी हांगासर येजय जाल्यार या अंता पावाय जाल्यार तुमच्या डाडा मम्मान केल्ली ती मिनत कितली वर्ती देखून तांकांय आमचे उल्हास आनी वंदन. हाची सगळी लितुर्जी तुमी भोव अपुरबायन केल्या. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां तरबेत केल्ल्या भयण शालिनीक आनी हांगासर ती वाचता आसतना आदार दिल्ल्या प्रमिताक देव बरें करूं म्हणटा. आज ह्या मिसाच्या सात भेटोवणेक आमचे सोवे आसले याजक आमच्याच फिरगजेचे दोग जण मानादी बाप डॉमिनीक लोबो खोडमण वाडी आसो आनी आज ह्याच कार्याक म्हूण ते आयिल्ले. इशिलान म्हज्या दाव्याक आसा आदी आमच्या फिरगजेचो आतां मात्र केलराय फिरगजेचे ते मानादे बाप सुनील अंद्रादे पयल्या कुमगारा खातीर म्हूण गुलबर्गा देसिजांत ते आयल्यात. त्या उपरांत आसा मानादे बाप दिलराज. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान येता गाय याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें आशिर्वाद तुमचेर मागता. आज तुमच्या घरांनी जावचें पयल्या कुमगाराचें कार्य बऱ्या तरान जावं दी म्हूण आमचें मागणें. आसता तुमी जेजूचीं भुरगीं जावन आसात. सांगातास मरयेचीं भुरगीं देखून तुमी गेंगवेच्या ह्या खोंताचेर आनी बेंतिणेचेर बाप सुनील अंद्रादे आशिर्वाद घालतलो. उपरांत वडिलांनी मात्र मुखार येवचें. भुरग्यांच्या वडिलांनी भुरग्यांनी थंयच आसचें. खोंत बेंतीन स्विकार करन तुमी तें तुमच्या भुरग्यांच्या गळ्याक घालचें. सरस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचो पास्काचो गुटो भक्तीन आनी बाबार्थान संभ्रमोवंक तुवें आमकां फावो केलें. भाग्यवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मोर आनी जिवनपण नियाळोवंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या खोंताचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हे आमचे यात्रेक पयन संपोवन सर्गी रजा येवंक तुज्या पुता जेजू मागता आसतना सोम्ये जेजू क्रिस्ता मुडशा कुळाच्या षडवंदरा तुज्या मोगा पासून आनी तुजे मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बागेवदांका मोरयेच्या मोगा पासून ह्यो तुज्यो साकरणी बडे भक्तीन ही बेंतीन घालतेली. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर आनी अशें तिचे विनंतेन खोट्या दुस्मानांतले बचाव जावन मरण पर्यंत तुजे कुरपेंत ती तीर रावून दी. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सचाच्या ससनाक आमेन. भुरग्यांच्या वडिलांनी मुखार येवचें. कोण बेतेन दिव काण येवच्याक आनी ताच्या ह्या वेळार आमी मिसाचें निमाणें गीत गायितलें.
त्या उपरांत भुरग्यांक उल्हासोवचें मोठवें कार्य आसा भाव भयणान केवळ 12 मिनटाचें तुमी एकल्यान रावच्याक विनंती. दिन वाजता तुका सोम्या जेसू आयल्याक तूं म्हज्या काळजान संतोषान गायता तुजी कीर्त व्हड आनंदान आनी उल्हासान. देव बरो दीस दिवन तुमकां समयसता. वय मोगाचे न्हू आज भोव वर्त्या संतोषान आनी उल्हासाचो दीस जावन आसता आमकां सर्वांक आयच्या दिसा भाग्यवंत कुटुंबाच्या ह्या देव तेंपलांत 13 जाणां ह्या अंचाळ भुरग्यांनी पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत स्विकार केला आसता तांकां उल्हास पाठोवंक आमी हांगासर हजर आसा. अशें आसता जमलेल्या समेस्तांक एकाच उतरान मानाचो घनाचो आनी मोगाचो स्वागत मागता. उलो दिता आज पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत सेवल्ल्या 13 जाणां अंचाळ भुरग्यांनी मुखार येवन तुमकां आमनात केल्ली बसका स्विकार करच्यात. आता फिरगस कुटुंबातर्फेन भुरग्यांक आयच्या दिसाचे उल्हास पाठोवंक मुखार येता फिरगस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस आर्थर डिसोजा. हांव जेजू तुजो तूं जेजू म्हजो आमकां कोणेंच केदींच वेगळें करूंक नजो. ही मोगाळ उतरां जावन आसतात एवकारिस्तीच्या बलिदानाद्वारे जेजूक आज पयले फावटी स्विकार केल्ल्या आमच्या मोगाळ आनी अंजाळ भुरग्यांची.
पयल्यान पयलें तुमकां सर भुरग्यांक आनी तांच्या वडिलांक अभिनंदन आनी आयच्या दिसाचे उल्हास पटयता. आज जेजूक सेवनो पर्जळच्या अंजाळ भुरग्यानो, जेजू तुमकां काळजान तुमचो इश्ट जावन आयला. जेजू जावन आसा जिवीत, जेजू जावन आसा सत आनी जेजू जावन आसा वाट. ही जेजून सांगिल्ली उतरां आज तुमच्या काळजांत आयिल्लो जेजू तुमकां सोडून पयस वचोंक नजो. जेजू पयस वचोंक नजो जाल्यार आमी कितें करी जाय? जेजूची खुशी पळोवंक जाय. तर तुमी जेजूची खुशी कशी पाळची? थोडे इशारे तुमकां दिता. पयल्यान पयलें तुमच्या वडिलांक काळजावन चलचें, तांणी सांगिल्लें आयकोवचें, ताका पाटी उलोवचें न्हय. आनी आमकां कितें जाय? जेजू लागीं मागचें. तुमी मागतना हेरां खातीर मागा, हेरांय तुमचे खातीर मागतात. तुमचे मागणें देव पयलें आयकता आनी तुमकां हर एका कश्टा दुखान तो तुमचो सांगात दिता आनी केदींच तुमचे सावन सोडून पयस वचचो ना. आसतना तुमी घरांत सकाळीं सांजेची मागणी वेळार तुमच्या वडिलां सांगाता बसून मागणें करूंक जाय. सांगाता जेवंक जाय. खलतेपण तुमचें तें सदांच राज करूं दी. तुमचो फुडार नंदन जावं दी. तुमकां आनी तुमच्या वडिलांक, तुमच्या शिक्षकांक सर बरें मागोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. सर भुरग्यांक उल्हास पटयल्या तुमकां देव बरें करूं. आयच्या ह्या भोव संतोशाच्या दिसा गायना मुखांत्र सर्व भुरग्यांक उल्हास पटोवंक तयार आसात फिरगजेचे गायन मंडळी.
मधुर ताळ्यान गायन केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. आयचो हो पयल्या कुंभाराचो दीस सदांच उगडास असो जावच्याक सर भुरग्यांक सर्टिफिकेट दिजे म्हण विगार बापा लागीं विनंती करता. भुरग्यांनी नांवां आपयल्या प्रकार विगार बापा तावन सर्टिफिकेट स्विकार करचे. Alvita Di Mello, Unica Rosin Di Souza, Leora Di Souza, Nia Crystal Di Silva, Siona Lobo, Alton Prince De Souza, Brendan Vihan De Silva, Elson Vian Lobo, Mervin Saldana, Milton De Souza, Princeton De Souza, Rovin Vas, Sean Lobo. देव बरें करूं बापानो तुमकां. ह्या मोठव्या कार्याक हजर जाल्ल्या विकार बापांचो बाप डॉमिनिक लोबो, बाप सुनील अंद्रादे, बाप दिलराज तुमचो, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो उपकार बावडटा. भुरग्यांक दोतोन शिकयल्या सिस्टर शालिनी आनी सर शिक्षकांक देव बरें करूं. रंगीत उल्हासाचें गीत गायिल्ल्या गायन मंडळीचो उपकार बावडटा. परत एक पोटी सोमेस्तांक देव बरें करूं. तिळसोन्यो आतां अकरेच्या कंतर जातस सर भुरग्यांनी पंगड तस्विरेक हांगासर मुखार रावचे. विगार बाप तशेंच सर सैर्या याजकांनी, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक, दोतोन शिकयल्या शिक्षकांनी आनी हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्व धर्मीक भयणींनी तांकां सांगात दिवच्याक उलो दिता. पंगड तस्विरे उपरांत सर भुरग्यांनी काफी फळाराक विगार बापाच्या घरा लागीं वचे. त्यानंतर विगाराच्या घरा भायरस सर भुरग्यांच्यो खासगी तस्विऱ्यो काडटल्या. देव बरें करूं. सोमेस्तांनी आतां उबे रावन भाग्यवन कुटुंबाक अर्गान जावन गावयां गीत भाग्यवन कुटुंबा. भाग्यवन कुटुंबा बेसांव आमचेरगा सलोंच्या कामी देवाचे कुशेगा शिकय तूं आमकां भागी तुजी साथ वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकां जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय सुसे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय सुसे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय मोगाळ पुताचो वेळ आंकवार मोरयांचेर पातीम आमकां भाग्यवन कुटुंबा आम्हा बसत विनंती कर. भाग्यवन कुसाचे गुरुवेन निरुमका आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन.
भुरग्या तुका व्हड संतोष आसूं दिसाय जेसू संगे एकवटून सो आमकां सर्वांक व्हड संभ्रम आसूं सर्गिया जाळी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराधला मोगान ताच्या गुपांत सर्गिया जाळी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराधला मोगान ताच्या गुपांत. पायमाय आज तुका तांच्या वेंगेन धरी भाव भयणी संतोषान गळे तुका जरी नासूंक लागते सगळे सैरी धैरी बेसांव दितेली सर्गितां मोरी पायमाय आज तुका तांच्या वेंगेन धरलो फुडार तुजो आयतारा सोसून तुवें पायसून